फाटल्या 10 वर्सां सावन पडीक पडिल्ल्या जमिनीचेर परतून एक फावट शेती करपाक सुरवात करतले अशें करमळी सावड वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांनी सांगलें। बांद दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान खारें उदक शेतांत येतालें आनी शेताच्या पिकाची नाशाडी जाताली। देखून फाटल्या 10 वर्सां सावन शेती करपाची सोडिल्ली अशें शेतकार लक्ष्मण काणकोणकार हाणें सांगलें। सध्या बांदाचें काम पुराय जाल्ल्यान शेती करपाक मेळटलें अशें तांचें म्हणणें जाल्यार शेतकऱ्यांक शेती खातीर लागपी यंत्रणा आनी हेर सुविधा दितले, तशेंच सरकाराचो शेती करप्यांक पुराय तेंको आसा अशें आमदार राजेश फळदेसायान सांगलें। कालच आमचे इलेक्शन जाले आणि आज आम्ही कामाक लागल्या। जवळ पळोवपाक जर गेले 10 वर्सां शेतां कोणी लायिल्ल ना, कारण थंय बांद पिड्यार जाल्लो। बांद आमी नेवो बांदल्या उपरांत सगळे शेतकरी फुडें सरले, कारण आमचो मुख्यमंत्री सातत्याने त्यांच्या बरोबर सांगता की तुम्ही शेतां लाया। आमचो रवी नायक सरय सांगता एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तुम्ही शेतां लाया, आमी तुमकां बेनिफीट दिता, जे आज सरकार कितें जाय तें दिता। स्पेशली आमचे शेतकरी भाव 25-30 जाण आहा हे शेतां लावंक पळयता, तांकां हांवें सांगलें तुमकां सगळें हांव फ्री दिता। ट्रॅक्टर म्हणजे बाकीचे कितें लावपाक कितें खर्च येता तितलो तुमी मोठे उत्साहान मुद्दाम करून ते सगळे भायर सरल्या। आज आमी करमळे सावटान आसा, ती शेतां जर पयली कितली वर्सां म्हणजे पडीक घातलेली, ती आज सगळे जाण ते भायर सरून जेन्ना आमी तांकां प्रोत्साहन दिलें की तुमी शेतां लाया, कारण शेतां लायल्यार आमी तुमकां फूल हेल्प करता, कारण आमकां आज शेतां जाय। सातत्याने गव्हर्नमेंटाचो जितलो पळय हेल्प जाता तितलोय आमी हेल्प करतले। प्लस हांव म्हाजे स्वताचे पद्दत म्हणजे हांव स्वताक तांकां हेल्प करपाक लागून तयार जाल्लो आसा। आयज 25-30 जाण शेतकरी आमचे शेतां लायता, अजूनय जर भायर सरून बाकीचे उरले तेंच्यांनी जर लायत जाल्यार तेंचें हांव अभिनंदन करता, कारण शेतां ही सामकी खूब गरजेची आणि ही शेतां आमी टिकून दवरलेली आसा। आणि आमचो सुंदर करमळे गांव हो आमी शेतां ह्यान फुडें आनिकूय लोकांक आमी प्रोत्साहन करतले आणि बरी शेतां तेंच्यांनी लावची। हेका लागून आमी तेंची काळजी घेतले। जे आमचे कडल्यान कितें पळय तांकां पळय जाय तितले हांव आमचे डॅडी आहा आनी बाकीचे सगळे आमचे शेतकरी भाव आसा कळ्ळें न्हू, ते सगळ्यांक आमी मदत करपाक रेडी आसा। आणि तांकां हांव देवा कडेन मागता तेंची बरी 1 पीक 2 पीक म्हणजे 2 पिकां अशी काडटा, तेंचे बरे भशेन जावचे आणि तांकां भरभरीत ते शेतान तांकां बाद जावचें अशें म्हणून हांव देवा कडेन आमच्या देवी कडेन मागता। मॉडल आणि ते खारें उदक भितर जालें आणि शेत रोवंक गावना लागलें। आतां बांद सारको जाला आणि आतां आमी फुडें सरले रोवपाक आणि बायन आमकां हेल्प करता थाला आणि तेच्या नेटार आमी हें करता। फुडल्या दुसऱ्या शेतकाऱ्यांकूय आमी आनीक सांगतले आणि तांकांय हाडटले। ओके ओके। सो तुम्ही आता कितल्या वर्सांनी सुमार हे आता परतून रोवपाक स्टार्ट करतले? 10 वर्सां। फाटली 10 वर्सां हे पाड आसले ते आमच्या सरान तुमकां हे करून दिला राजेश भाई बरोबर। आनी कितें सांगपाक सोदता तुमी अशें कितें? आनीक आमच्या शेतकाऱ्यांक बरें फुडें सरल्या बरोबर 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 हे फुडाकार घेतले बरोबर इतकेंच